तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव दिनेश. आतां सद्या हांव जी विलेज पंचायत कुंकली मार्दोळ हांगासर आसा आनी हो जो वार्ड आसा पळय हो देवळ विलेज पंचायतीचो लास्ट आनी हो जो वार्ड आसा पळय हो तिसगाळ आसा. आतां तुमी पळोवपाक शकता पंचायत जाय ती आश्वासनां मोठी मोठी घोशणा दिता. आतां हो तिसगाळांतलो हो वयर रोड गेला पळय हो इतलो डेंजर कारण हांगासर आमच्याच गांवांतले कितलेशे तुमी जाल्ले आसा. थोडे 5-5 वर्सां घरान बेडीचेर उरलेले आसा. तर वयर जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक लायसनां दिता पंचायत तेन्ना हेजे रोडाचें प्रोविजन कशें कितें आसता तें पळोवपाक जाय. तशेंच हो जो रोड डिविजन आसा 18 जे इंटरनल रोड करता ह्या रोडाचेरूय लक्ष दिवपाक जाय. आतां हो इतलो स्लोपी आसा जो केरी सकयल वता आनी हो रोड फोंड्या वयता. आतां ह्या रोडाचेर तुमी पळया सामको इतलो स्लोपी आसा आनी हो 8 मिटर जर रोड आसा जाल्यार रोडाची मदीं आसा पळय हो वयर पर्यंत घेतलेलो आसा. जेन्ना लोक देंवता पळय तेन्ना त्रास जाता. सो हे जी पंचायत आसा ही तांकां ग्लास येता कन्वेक्स मिरर येता पळय हे कित्याक दवरीत दिना तांकां प्रोविजन करून दिना. कित्याक आज पंचायती कडेन रोड सेफ्टीची जी बाकीच्यो येवजणी आसता ह्यो तांकां पर्यंत सांगपाक जाय आनी तांकां जे सकयल देंवता तांकां त्रास जावपाक जायना. ताका लागून ही प्रोविजन करपाक जाय. आतां त्या वटेच्यान आमी येता जे लोक येता पळय तेन्ना लोकांक फोंडेच्यान येता आसतना हें टर्न दिसता आनी येतना तांकां लोकांक दिसना तो डायरेक्ट जो कोण वयरसून सकयल पास येता पळय तो येता तुका डायरेक्ट एटॅक जाता तेन्ना एक्सिडेंट जाता. अशे कितलेशे तरी केसीस आमी आमचे कडेन घडलेले आसा आनी मागीर हांगासर हें जाता. आतां हेका लागून आमी सरकारा कडेन मागता जे रोड सेफ्टीची जी डिपार्टमेंट हें आसतली कमिटी आसतल्यो पंचायतीच्यो तेंच्यांनी जाता तितले बेगान हेचेर प्रोविजन करचें. आनी हो जो मेन रोड आसा ह्या मेन रोडाचें हेजे हांगा कितें कटींग करून फुडें ताका स्पीड ब्रेकराचें प्रोविजन कितें करपाक मेळटा जे गाडयेची स्पीड कमी जावपाक जाय. वयरसून जी देंवता पळय त्यो डायरेक्ट सकयल पावता तेजे दोनी सायडीनी ड्रायव्हर आसा पळय तेजें लक्ष पडना. कित्याक 4 दिसां पयलीं हांव हांगासर येतालो असो पास जातालो लक्झरी कार एक महिला चलयताली तुवें डायरेक्ट हांगासर गाडी पावयल्ली शिमिनाचे कडेन त्या सायडीन आनी अशे वेळार मागीर कोणा कडेन आर्ग्युमेंट करपाचें कोणाच्यो मिस्टेकी करपाच्यो. जेन्ना एक्सिडेंट जाल्या नंतर जेका हेका घडटा पळय तेकाच कळटा तें. सो सरकारान हेजेर जाता तितले बेगान तोडगो काडचो. हेका कितें कटींग करून कितें तरी प्रोविजन करचें. हेका फुडल्या वटेन ग्लास दिवचो समोर जेणे करून वयर देंवता पळय तो सारको वेवस्थीत पळोवन दोनी सायडीनी पळोवन जो इंटरनल रोड आसा तो क्रॉस करचो. सो ते जाता तितले सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें आनी विलेज पंचायत जी मार्दोळ कुंकलीम आसा पळय आनी सरपंचानूय हेजेर जाता तितलो लक्ष दिवन हेजेर उपाय योजना काडची. थँक्यू.